प्रितीच्या बाबडेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 24वो विस्फोर वोड 42 ते 51 पर्यंत. Mathew chapter 24 verses 42 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हणटच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळो देखून जागृत रावात. पूण हे मात मनान दवरात, कोणी गोरकार रातीच्या खंयच्या पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावत आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडयेक मनशाचो पूत येतलो. विस्वाशी ओ अविस्वाशी चाकर. घरांत असलेल्या हेरां चाकरांक वखदां जेवण दिवंक दोनी आपल्या गोराब्याचेर चाकराक अधिकार दिता तो विस्वाशी आनी शाणो चाकर कोण जाय. आपलो दोनी येता त्या वेळार ताका अशें करतो मेळटलो तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरें सांगता, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बासकोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काडाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यांक बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावन आसलेले दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. तुवें सगळी रुदोन करून आनी दान कोरकरावन आसतली. प्रितीच्या बाबडेनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू आयज आमकां जागृत रावपाक म्हणटा. कित्याक गाय म्हणटा जागृत रावात? कित्याक म्हणटा ज्या दिसा तो परतून येतलो तो दीस कोणाकूच अजून ती म्हायती ना. अजून आमी नको जेजू केन्ना परतून येतलो तो ताणें सांगला आमकां. आनी भाव भयणीनो, तो आयज आमकां एक वपार दिता, विश्वासी आनी अविश्वासी चाकराची. कित्याक गाय भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, देवान आमकां जेजू वरवीं कित्याक धाडल्या? फळां दिवपाक, बरी फळां दिवपाक. कसली फळां? मोगाची फळां. दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमकां जाय देवाची गरज, आमकां जाय जेजूची गरज, ताच्या उतराची गरज, पवित्र आत्म्याची गरज. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आमचे कडेन देवाचें उतर आसा, आमी आतां त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय, त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी चलोंक जाय. आनी आतां आमी हें जें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थी जिवीत आसा, तें आमी सदांच जिवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी हें जिवीत जियेतले, हें भावार्थी जिवीत जियेतले, तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता, आमच्यान बरी फळां दिवंक जाता. आनी आमच्यान आतां एका भावार्थी भाशेन जो लोक अजून जेजूक वळखना तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. आनी त्या वरवीं आयज हो आमकां एक वपार घालता आनी म्हणटा, एक विश्वासी आनी अविश्वासी चाकर कोण? एक विश्वासी चाकर जावन आसा जो आपलं काम करता. तो जाणो की आपलो साहेब पयस गेला, एका गांवार गेला, आनी जेन्ना तो परतून येतलो तो पळयतलो की हो शीस खरेंच हो चाकर आपले काम करता. तो फकत पडना की आपलो साहेब येता वो येना, कित्याक ताजी चोत्राय ताज्या कामाचेर आसा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की जेजू आतां स्वर्गार गेला, पूण तो वयताना आमकां पळयता, आमी कितें करता तें, वय तो येवचो ना आयज फाल्यां, पूण ज्या दिसा येतलो जाल्यार आमकां ती म्हायती ना. म्हणटच आमी तयार जावंक जाय. आमी तयार जावंक जाय. कित्याक जेन्ना तो येतलो तो पळयतलो की आमी आमच्या कामाचेर आहात, आमी खरेपणी भावार्थी जिवीत जियेता. आमकां जें काम दिलां शिवर्तमान परगट करपाक, आमचे हें क्रिस्ती जिवीत जियोवपाक, हें तो पळयतलो. आनी ज्या दिसा येतलो तो आमकां सगळीचें सूख भोगूंक तो आमकां ताचे बरोबर व्हरतलो. पूण जो अविश्वासी चाकर आसा तो कितें करता? तो पियेता, तो मोजा मारता, सोरो पियेता, सगळें वायट करता, बायलां बरोबर वेता, सगळें वायटपण करता. तो आपल्या काजारी जिविताक अविश्वासी रावता. देवान काजारी जिविता वरवीं एक केल्यान, पूण तो दुसऱ्या बायलां बरोबर संबंद दवरता. ताका जाय दुसऱ्या बायलांची गरज.
आणि तो आता आपणाचेर चिंता, ताका देवाच्या उतराची गरज ना. आणि असलो लोक आता स्वर्गीचे सुख बघूंक पावचो ना, पूण इफेर्नान सासणाचे इफेर्न बघूंक पावतले. तेच म्हणटा जेजू आयज कितें म्हणटा तो म्हणटा थंय सगळी रुदन करून आणि दान करून आसतली. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जो कोण एक दीस इफेर्नान वेतलो, कित्याक ताणें जेजूचे भावार्थ धरून ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक ना, फकत जानवरां भशेन हें जिवीत जियेलें, तांचे बरोबर संबंध धरून एक वायट जिवीत जियेलें, तो लोक आतां इफेर्नान वेतलो आनी थंय सगळी रुदन करून आनी दान करून आसतली. भाव भयणीनो, आयज आमकां वेळ आहा. आमी जाणो की देवान आपले उतर आमकां दिला, ताणें आमकां पवित्र आत्मा दिला. आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आयज आमी जेजू कडेन येवया आनी सांगुया जेजू, आयज तान हांव हें नवें जिवीत जिवंक सोदतां. हें जें म्हजें पोरणें जिवीत, हें पातकी जिवीत जें हांव जियेलां आजून पासून, हें हांव सोडूंक तयार आहा आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हो निचोव करता, आतां आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां आमी कोणा भाशेन जाता, आमी एका विश्वासी चाकरा भाशेन जाता. कित्याक आमी जाणो की जेजू एक दीस येतलो आनी जेन्ना तो पळयतलो की खरें आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी भावार्थी जिवीत जियेता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता आनी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान भितर आमंत्रण दिवपाक आमी भावुरता, तेन्नाच की आमकां एक दीस जेजू सर्गीचें सूख बघूंक पावंक दितलो. पूण जो लोक आयकना, आपणाचेंच करता, जानवरां भाशेन जियेता, ती सगळीं रुदन करून आनी दान करून आसतली आनी तांकां कसलोच फायदो जावचो ना. सासणांक तिचोर इफेर्नान तिचोर जियेतलीं. पूण आयज भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक जेजूचे फाटलावदार, जेजूचे शीस, एक भावार्थी जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.